पोर्टफोलिओ अनाउन्स जाले तुमकां पॉवर आनी न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी. न्यू रिन्युएबल एनर्जी. या या हय. या सो पयले रिएक्शन तुमचे आनी कितें प्लॅन्स चिंतून बी दवरलेले पयलीं बी खबर आसलेले कितें चिंतून दवरलेले गोंया खातीर देशा खातीर? या डेफिनेटली जी जी खाती आमकां मेळ्ळी हाज्या पयलीं तातूंत गोंया खातीर आमी प्रायोरिटी दिली. गोंया खातीर खुबश्यो गोश्टी जाल्यो आनी आज एनर्जी सारके खातें मेळ्ळां. रिन्युएबल एनर्जी आनी पॉवर हे तशें पळोवंक गेल्यार एक जबाबदारीचें खातें आसा. कारण सगळे बेजीक हे सगळे देशाचो विकास हो हाजेर पॉवरीचेर आनी हाजेर आसा, एनर्जीचेर आसा. बरोबर. आणि त्या खातीर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे हे आसा की प्रत्येक घराक ही वीज पावूंक जाय, प्रत्येक इंडस्ट्रीक वीज पावूंक जाय. त्यामुळे डिमांड सप्लाय हाजेर व्यवस्थितपणे विचार करून प्रोडक्शन वाडप आणि जो तुटवडो आसा तो बेगीन भरून काडपाचे प्रयत्न हे प्रमुख हे आसतलें मिनिस्ट्रीचें काम आसतलें. ते काम निश्चितपणे फुडें व्हरतले प्रायम मिनिस्टराच्या डायरेक्शना सकयल. म्हणजे सोलर आणि सोलर रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा तेका सगळें. आनी बारीक बारीक हे आनी तातूंत सोलर आसा, अन्य आनी आसा, हायड्रोजन हे ते आसा. हातूंतल्यान तातूंत वाड करून ह्या जी इलेक्ट्रिसिटी आहा प्रोडक्शन हाजेर लोड येता तितले आमी रिन्युएबल एनर्जी वाडयतले तितले हे हातूंतल्यान लोड कमी येतलो. हय. गोंयान काही अशा पद्दतीचे काही खंय तरी खंय शॉर्ट आहा कितें ते गोंयांक प्रायोरिटीचेर आमी पावयतले. आनी एक गजाल जर तुमी आतां पर्यंत मिनिस्ट्री पयल्यो पळय न्हू वेगळे वेगळे टर्मान हे पावटी मेळ्ळ्या त्यो नव्यो अश्यो मेळ्ळ्या. नवी मेळ्ळ्या. करेक्ट. पयलीं केन्ना मेळो नासल्यो, नव्योच मेळ्ळ्या तुमकां. नवी मेळ्ळ्या. एक बरें एक काही शिकपाक मेळटले नवीन नवीन काही गोश्टी, नवीन नवीन हे सगळे विशय शिकपाक मेळटले. एक बरी गोश्ट आसा. सो गोंया खातीर डेफिनेटली तातूंत आतां कितें आसा, योजना कितें आसा, स्किम्स आसा त्यो गेले नंतर कळटले न्ही. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.